आज हे आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात नावेलीचो गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक डिक्लेअर करपाक। आज बाब एंथनी कुलासोचे फुडारपणा खाला आम्ही एक 17 मेंबर ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात। एंथनी कुलासो म्हणतो एक एसटी एक्टिविस्ट जो 30 वर्सां वयर एमपीटीन ताणें काम केल्लें। ताणें पॉलिटिकल लायफ ताजें लुईजीन फादराचो वर्कर म्हणून सुरवात केल्लें। तो एक सिन्सियर ऑनेस्ट आणि ग्रासरूट लेवल एसटी एक्टिविस्ट। एसटी म्हणून हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक सगळ्यांक खबर आसतलें की एसटी समाजाक चड करून रिप्रेझेंटेशन खंयची सरकार पार्टी आसताली ती दितालीच, आनी साश्टींतले एसटीक चड करून कॅथलीक गावडा कम्युनिटीक ह्या दिसांनी रिप्रेझेंटेशन मेळना। खूब वर्सां जालीं, हांव 13 वर्सां आमदार जाल्लो आहा। साश्टीन एसटी कम्युनिटीक वो मुसलमान कम्युनिटीक तशें इलेक्टोरल रिप्रेझेंटेशन मेळना आनी हें तांकां दिवंक जाय। दर मूळ गोंयकारांक एक गोंयकारपणाचो कितें सरकार वो समाजकार्य जर करतलो, गोंयकारपणाच्या आधारीत जर करूंक तूं सोदता जाल्यार जो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ह्या कम्युनिटी कडेन घेवंक जाय। ते करपा खातीर तांकां पावर दिवंक जाय आनी ह्या मताचो हांवूय आसा आनी ताजे खातीर आमी नावेलीचो ब्लॉक एक सिन्सियर एसटी एक्टिविस्टाक घेवन घडिल्लो आहा। हाजे फुडें ताजे खाला जिल्हा इलेक्शनां आमी झगडटाले पयलीं आनीक बेगीनूच हें आमी केलां कित्याक सगळ्या कडेन ताणें पावूंक जाय। तो मागीर एक फक्त समाजाचो लिडर आसचो ना, तो सगळे ताजे वाठारांतले सगळे जे घटक आसात तांचो आवाज जातलो आनी तांचो आवाज जावपा खातीर तांचे जे प्रॉब्लेम कितें आहा हे ताणें समजून घेवंक जाय आनी सगळ्यांच्या घरा पावूंक जाय। ते पावपाची ताका उत्सुकता आसा। खूब लोक गोंयान अशे लोकांक दिसता की जे मूळ गोंयकार आसात तांचेर अन्याय जाता, तांकां ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो प्रोपोर्शनेटली जे जावंक जाय ते जायना। ट्रायबल भवन म्हणटा तें तशेंच उरलां। तांचे ज्यो कितें सवलती सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता त्यो तांकां सारक्यो पावना। हे खूब इश्यूज आहात। सेम मुस्लीम कम्युनिटीकूय तोच इश्यू आहा। मुस्लीम कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन ते नाच, जे पक्षांनी तांकां दिवंक जाय आशिल्लें तांकां कांय करूंक ना आनी तांकां आज आवाज ना जाल्लो आहा। आनीक मुस्लीम हेट्रेड ही समाजान वाडत आहा आनी खंयचेंय मिसकन्सेप्शन जर आसा जाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी पावर मेळना। हो आमी दिवंक सोदतात आनी हें करतना दुसऱ्या खंयच्याच समाजाचेर आमी अन्याय करचे ना। सो नावेलींत आमी आयच्यान काम सुरवात करतात। आमी सगळ्या लोकांचे कडेन पावतले आनी सर्वसामान्य मनशाचे आवाज जावपाक पयलीं आमचो क्लियर एक अंडरस्टँडींग आसतलें की आमी सर्वसामान्य नावेलीचो मनशाचो आवाज आसतले आनी तांचे जे इश्यूज आहा ताका आमी आवाज उठयतले आनी न्याय दिवपाक ट्राय करतले। सो बाब एंथनी कुलासो हो आमचो हे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ताची ही 17 मेंबर कमिटी ज्यांची नांवां हांव तुमकां दितां। आनी कितें आहा जे तुम्ही जिल्हा बसयता म्हणटा सगळे कडेन तुम्ही कॅन्डिडेट घालतले जिल्हा हेका पळय, जिल्हा बसयतलो जाल्यार थंयच्या लोकांचे इश्यूज सोडूंक जाय, थंयच्या लोकां मदीं वचपाक जाय। हांगा घरांत बसून हांव जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक लागलो तशें जावचें ना। सो जो कॅन्डिडेट आसा ताणें थंय लोकां मदीं पावूंक जाय, तांचे इश्यूज आयकूंक जाय आनी तांकां मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन दितले। हांगा आमची तयारी आसा आनी आमी क्लियर कट थंय पावतले। So Anthony will be your candidate for Jilla Panchayat? Could be. But first he will represent on the grassroots. He will be the leader of the block
and as a result, as a, being the leader of the block, I will go and meet people and try to be their voice. And same you will continue till assembly election. 100%. Why assembly election? Maybe before that also. We'll try to reach everywhere. No. But the basic intention is गोंयांत जर मूळ गोंयकारांक आवाज ना जाल्यार कसले गोंयकारपण उलयतात आमी कशें उलोवप तें सो मूळ गोंयकाराक आवाज दिवपा खातीर आमी हो हें पावल मारिल्लें आहा. चड देव बरें कर म्हणटा आमचे विजय बाबा. हांवें गव्हर्मेंटान सर्वीस केली 33 इयर्स MPT म्हणून बिफोर SCC हांवें लुइजियाना बरोबर जायतो हांवें लुइजियानाचें काम केलां कार्डां वांटपाचें आनी कितें तेन्नाच्यान हांव लुइजियाना वांगडा काम करतालो आनी लुइजियन सरान म्हाकाय खूब हेल्प केला ताका हांव केन्ना विसरूंकूय शकना. पूण आयज तो ना म्हणजे हितून देखून म्हाकाय दिसलें आमचो विजय बाबी गो फॉवर्ड एक बरी गोंयकाराक फुडाकार घेवंक मुखार सरला देखून म्हाकाय खुशी जाली आमचे बाब विजया वांगडा उबो रावपाक. आनी आमचे हांव दावोलीन कितें सोशियल वर्क कितें करूंक हांव आतां आसा ते पयलीं हांव गव्हर्मेंटान आसतालो म्हाजे कडेन मेळनासलें म्हाका पूण आतां हांव तयार आसा देखून हांव विजय बाबाक लागीं आयलां आनी ताणें म्हाका घेतलो म्हणून ताकाय हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं.